आमचे उत्तर गोंयचे जे खासदार आहात बाब श्रीपाद नायक यांचे हांव अभिनंदन करता। हेचें कारण की माझी जी पूर्ण टीम आसा, दिलीप बाब आसूनी, आमचे माजी सरपंच मोहन आसूनी, गौतम शर्मा आसूनी, सगळी पूर्ण टीम एक जवळ जवळ 20-22 जाणांची आमी टीम केल्लेली आसा। करतना फक्त परवरीचीच न करता जवळचे जे मतदारसंघ आनी जांकां शक्य अशा लोकांक आमी सगळे एकटे जाल्ल्या। काही लोक हळडणसून आसा, म्हापशेसून आसा, सालिगांवसून आसा आनी म्हाका दिसता ही सगळी पूर्ण टीम व्यवस्थीत काम करता। पूण सगळ्यान व्हडलें म्हणजे हे काम करतना आमकां भाऊचो सपोर्ट आसा आनी त्या सपोर्टा खातीर म्हाका दिसता गेले 6-7 दीस जाले की आमी जें कितें शक्य आहा तें मटेरियल ज्या ज्या जाग्यार उत्तर गोंयान हांव धाडूंक शकता त्या त्या पद्दतीन धाडटा। आनी म्हाजी ही जी पूर्ण टीम आसा ती आपल्या स्वताच्या खर्चान ज्या रेटीक आमकां पडला तेच रेटीन आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाचे प्रयत्न चालू आसा। आनी म्हाका दिसता भाऊन ज्या पद्दतीन आमकां सपोर्ट दिला, आमी म्हाका दिसता दाळ दिल्या, पीठ दिलां, तेल दिलां, म्हणजे ज्यो गरजेच्यो वस्तू आहा हेचेर आमी पयली भर दिल्लेली आसा। आज रामनम आसा, आमी थोडेशे फ्रूट हाडलेले आसा, काळंगां, एप्पल, केळीं अशा पद्दतीचे हाडलेले आसा। ते भाऊच्याच प्रयत्नान आमकां हांगा मेळलेले आसा आनी ते आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न करतले। हांव एकूच लोकांक सांगूंक सोदता की हो जो कोरोना व्हायरस कितें जाल्लो आसा तेजेर मात करपा खातीर प्रत्येकान सहकार्य करपाचें। ह्या वेळार कोणीच पॉलिटिक्स हें हाडच्यो न्हू। सगळ्या पार्टीच्या नेत्यांक हांव सांगूंक सोदता की कृपया हें हाडूं नाका, आमी सगळे एकजूट जावन हेजेर मात करया। आनी म्हाका विश्वास आसा आमी भारत देशान जे आमचे पंतप्रधान जे आमकां दिल्लो आसा नारा तेजेर आमी 100% यशस्वी जातले। परत एकदां सगळ्यांनी सहकार्य अशें करचें